कणकुंबीतल्या एका गावातली वाट पार करताना थंयच्या तिगा चौगा जाणांक पट्टेरी वाघ दिसलो. वाघाक पळयना फुडें तातूंतल्या एकट्यान ताचो व्हिडियोय काडलो. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान कणकुंबी वाठारात वाघाचे अस्तित्व सिद्ध करपी म्हायती प्रुडंटाक दिल्या. एक मनीस जो आसलो जो हुर्णा वयतालो तेन्ना कणकुंबीच्या तळये ह्या वाठारांत तेका हो वाघ जो आसलो तो दिश्टी पडलो आनी केवळ तो एकटो नासलो, जवळ जवळ 2-4 जाण लोक असले आनी तो तेणी मागीर व्हिडिओ काडलो आनी तो जो आसा तो फुल्ली ग्रोन जो आसा तो मेल टायगर आसपाक जाय. आनी हुळण जो गांव आसा ह्या हुळण गांवांत हेच्या पयलीं वाघाचें अस्तित्व आसा हें स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आनी हांव जवळ जवळ 3 वर्सां पयलीं त्या परिसरांत म्हशी ज्यो मारलेल्यो तेंच्यो फोटो डॉक्युमेंटेशन हांवें केलां आनी त्या लोकांक नुकसाण भरपाई जी आसा ती थळाव्या वन खात्यान दिल्लेली आसा. म्हणजे हांगा वाघ ना ही जे म्हणटात ते पुराय चुकीचें आसा. आनी भीमगडान सध्या 5 वाघ जे आसा फाटल्या गणनेन ते नोंद जाल्ले, पूण एकंदर आतां तेच्या पेक्षा जास्त वाघ असल्याचे म्हाज्या कडेन उलयतना आरेफून सांगलेलें आसा. आनी म्हादयचो जो वाठार आसा हो पुराय वाठार जो आसा थंय शिक्कामोर्तब जाल्लेलें आसा की थंय 5 वाघ आसा. आमची व्याघ्र गणना जी आसा मेन वाघ म्हणटा ते हय तो जी व्याघ्र गणना आसा त्या व्याघ्र गणनेच्या माध्यमांतल्यान स्पश्ट जाल्लेलें आसा, जी आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केलेली त्या हेतूंतल्यान स्पश्ट जाल्लेलें आसा की गोंयांत 5 वाघ आसा. म्हणून हे जे सरकार आसा ह्या सरकारान लक्षांत दवरपाक जाय की आमी वाघाची राखण केली, तेचें संवर्धन केलें जाल्यार गोंयच्या जलस्रोताचें रक्षण जातलें. जो म्हादयचो लढो सुरू आसा त्या लढ्याक आमी जर गोंयची बाजू भक्कम करतले जाल्यार वाघाचें अस्तित्व आमकां मानपाक जाय. हो व्हिडिओ सर्क्युलेट जाताच जायत्या जाणांच्यो प्रतिक्रिया आयल्यो. कणकुंबी आणि लागसारच्या वाठारात वाघाचे अस्तित्व आशिल्ल्याचो हो व्हिडिओ पुरावो म्हण कांय जाणांनी विधानां केली. जाल्यार कणकुंबीत वाघाचे अस्तित्व न्हयकारपी कांय जाणांनी हो व्हिडिओ दुसऱ्या वाठारांतलो म्हणून दावो केलो. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत.